लोक जेन्ना अरण्यान भोंवताले हे तुका दुसरी समृद्धीन आठ मेवता. म्हाका हे काणी आवडटा. ताणें म्हटलें तुमी खालतिकायेन भोगूंक तुमची परीक्षा करूंक 40 वर्सां तुमकां अरण्यान राखली. तुमी ताच्यो आज्ञा सांबाळतात की ना तें पळोवंक. तुज्या जिवितानूय परीक्षाचो काल आसतलो. तुवें देवाक गमतलें की तूं ताची फकत सेवा करताय, तो तुजे खातीर कितें कोत्ता देखून वा तूं ताची अरण्यान सेवा करशी जे परी पर्वता वयर आसलेलो तो करतलो आसलो. आमेन. आनी दुसरी समृद्धीन 8 बरयलां तें म्हाका आवडटा. म्हाका दिसता वर्स 3 तो म्हणटा तुमी खालतिकाय भोगून 40 वर्सां तुमकां अरण्यांत लागली. आनी मागीर तो म्हणटा तुमचे कपडे पिजूंक नांत वो म्हूण तुमचे पांय सुजोंक नांत. तीं 40 वर्सां चलीन आनी तरूय तांचे कपडे पिजूंक नांत आनी पांय सुजोंक नांत. तांकां नवे कपडे मेळोंक ना 40 वर्सां पर्यंत. तर हांगा कितें दिसांव आसा? तुका जाय तें सगळें तुका मेळचें ना. तूं त्या जाग्यार वो त्या परिस्थितीन गोडयेक आतां ना जूंय तुका दिसना पुरायेन भरपूर दिल्या भावसाणेचो. पूण देव चेरूल तुज्यो गरजो दितलो. तुका जाय तश्यो घडयेक त्यो न्हय जायत. तुका जाय तश्यो घडयेक त्यो न्हय जायत. पूण देव तुज्यो गरजो पुऱ्यो करतलो. ताका आडबुट्टायेन तुजे कपडे नेमूंक पडल्यार ते 10 वा 20 वर्सां पुरायेन पिंजोना जावंक. चलात आतां तुमी कितलीं जाणां हांव म्हणटा तें सोजमतात आनी तुमी तें करीत रावतल्यात तूं तांतलो भायर येतलो. आतां फिलिपकारांचो एक ग्रंथ आसा 4:19 जो आमकां चड आवडटा. म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपली सुभार दवरलो तितले काडून तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. पूण तूं ग्रंथ हांगा आनी थंय विचून काडल्यार चूक आदारतलो. तशें केल्यान तुज्यान तुका जाय ते बायबली कडल्यान म्हणून घेवंक येता. देखून सदांच जाणवायत कितें पयल्यान कितें उपरांत आसा तें वाचल्यार बरें. म्हणटो जर आमी पळयल्यार फिलिपकारांत 4 आमकां तें दिसतलें आमकां दिसून येतलें जोरी इसपा भायर भासणो दिल्या आसात देवाच्या लोकांक. आनी हांव दिल्या भासणेची खबर आयज सांगो पर्यान आनी तुका कितें मेवत तुज्या हेदेरपणाक लागून तूं बोव आनी हवेली मारून खोशी आनी आनंद बरीत जातलो. पूण आतां थोड्या वेळाक विशय बदलता आनी हांव तुका तुजे भुमिका कितें ती सांगता. कित्याक तुका मेवना. आतां म्हाका पळयात तुका बी नासतना पीक केदींच मेळचें ना. ते घडयेक आज्ञा राखपी बी जायत. ते घडयेक वेराचे बी जायत. ते घडयेक दुडवाचे बी जायत. ते घडयेक तुका कोणें वायट केलां ताका बोगसोवपाचे बी जायत. पूण तूं जाणो देवाक जाय तुवें तें करपाक आनी जरूय तुवें तें केल्यार जाल्यार तुका सोग मेळटलो तुज्या जिवितान एका नव्या पिकाचे उंचायेर पावंक. तर देव आमकां जायत्यो 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 वस्तू कर म्हूण सांगता ज्यो आमी लोटून दितात लोटून दितात लोटून दिता लोटून दिता. कित्याक त्यो कोटीन वो त्यो मांडो ना आनी आमी दुसऱ्या जबाबाची आशा कोत्ता. देवाचे भरपूर तुज्या जिवितान मेलोत म्हूण आशो नाका तूं नाय पालिना तर. बोले हांवें तुका सांगल्यार बोबो बंद जातल्यो म्हूण. तुजो न्हय कितलें सोंपें म्हाका जावपाचें लोक बोबो मारता त्या वस्तूचेर उलोवंक आनी फकत तांकां भायर येवन सगल्यांनी बोबो आनी उवेली मारतना आनी म्हज्यान म्हणून वो तें बरें कॉन्फरन्स. पूण जर हांव तुका हें सांगलां सांगो ना तर जाल्यार हांव म्हजी सर्वीस सारकी करिना. हांवें तुका तयार करूंक जाय वॉलान तशेंच पर्वता वयर. तर एफेसकारांक 4 आमी त्या बदल थोडे ओगले पोवचे खात्री करूंक आमकां पुरी म्हायती मेवली म्हूण. कारण म्हाका उपगोवन आयल्या पळोवंक लोकांक अशेच वस्तू हांगा हाडलेल्यो सगळी बॉब मारून पूण उरलेली खबर तांकां सांगना. म्हजो देव तुज्या सगळ्या गरजांक पुरवण करतलो ताच्या भांडारा परमी जेजू क्रिस्ता वरवीं. आतां बाकीचे आसा ते वाचूया. वर्स 14 सुरू करच्याक बरी सुवात. फिलिपकारांक 4:14 तरी म्हज्या कोश्टांनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरें केलें. तुमी फिलिपकारांनो ही सगळी खबर आसा. पयलींच शुभ वर्तमान परगटूंक हांव मॅसेडोनियांतलो भायर सरलो तेन्ना तुमचे भायर खंयच्याच पवित्र सभेन म्हाका आदार दिवंक ना. फकत तुमी म्हाका पयशे धाडून दिले. तेसलोनिकेन आसतना म्हाका गरज पडली तेन्ना एकूच पावट न्हय पूण 2 पावटी तरी तुमी म्हाका पावल्यांत. तुमच्या दानाची आशा म्हाका आसा म्हणून सोजमू नाकात.
पूण उदार मनान केल्या तुमच्या दानाचे फळ वाडटा म्हूण पळोवन हांव संतोसता. सोद्याक गरज तें आनी ताचे म्हूण चड म्हजे लागीं आसा. एपाफ्रोदिता कडेन दिवन तुमी धाडलोली दानां घेवन भरलोलो आसा. ती दानां धोमधोमीत परमोलाचें समर्पण देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसली योजना म्हजो देव जेजू क्रिस्ता वरवीं आपले सुबून दौलतीन काडून तुमचे गरजांनी तुमकां पावतलो. तुमी बोब मारल्यार बरें. तुमी खुशाल जावंक जाय. देवान तुमकां कितें दी म्हूण सांगतो, जावं तो वेल वो दुडू वो बोक्सोने वो कोणाक आदार दिवंक वो कितें जावं, कित्याक तोय घडो नजो. म्हणजे एक शेत कामपी शिकोप नासलोलो जाणो ताका बी नासतना पीक मेळचें ना म्हूण. देवाक जाय आसले आमी 4 वर्सां म्हजो बापूय मरच्या आदीं ताका बोगसूंक. जे रूल हांवें ताका खूब वर्सां पयलोच बोगशिलो, पूण सारकोच पुरायेन ताका बोगसूंक. आनी म्हाका हाची मुन्नी देवाक जाय आसलें हांवें म्हजे आवय बापायक सावथ ईस्ट मिसुरींतान चुई ती रावताली सेंट लुईस हाडून सांबाळ केल्लो. हांव सांगता म्हाका नाका आसलें म्हज्या बापायची काळजी घेतलेली. तातूंत नीट नासली, तें सारकें नासलें. देव म्हाका तशें करूंक म्हूण जेरूल सांगचो नासलो. वो देव जावचो ना, तो देंवचार. लांब कानी मोटवी करूंक शेकी हांवें देवाची आज्ञा पाळली आनी ती म्हज्या जिवितांतली सगळ्याकीन कठीण वस्त हांवें केल्ली. पूण हांव तुका सांगता, आमकां हे मिनिस्ट्रीन त्या वरवीं नवो स्थान मेळलो आनी आमच्या कितल्याच दुसऱ्या लोकांची सेवा करूं येता लागली आनी पयस लेगून. आनी म्हाका जाय तुमकां सांगूंक आनी उपकार करून हें दवर आनी केदांच विचो नाका. खंयच्या वेळार देव तुजे कडेन कितें मागीत तर तो तें तुजे कडल्यान कितें काडून घेवंक सोदता म्हूण न्हय, ताका तुज्यो वस्तू नाकात. म्हणजे चिंतून पळय, देव आशेचो न्हय. तूं ताका दान दिना तर तो सर्गीचो दिवे पालोवचो ना. खंयच्याय वेळार देव आमचे लागीं कितेंय मागीत तर फकत आमकां असल्या परिस्थितीन दवरूंक जंय आमच्यान तें दिवंक सोदता ताचे परस ओकले मेळच्याक. आनी हांव इतली थकल्या न्ही बा आयकोन. वय तूं जाणय, ते प्रवाचनकार सदांच सगळ्याचे दुडू व्हरोंक सोदतात. जर तूं उदार काळजान दिता आनी तूं देवाक दिता कारण तूं मानता तो सारको तत्व म्हूण, तुका तें कितें कोत्तले हाची गास्ती करपाची गरज ना. कारण तुजो इनाम देवा कडल्यान येतलो. आमेन. आनी इतलेंच न्हय, सगळें जाण तुज्या कडल्यान कितें व्हरोंक सोदिनात. आमकां जबाबदारी आसा तुमकां हाची दोनूय बाजू शिकोवंक. ही आसा एक काणी जी हांव चिंता उमेदीची म्हूण. एक अस्तोरेन म्हाका म्हटलें, तिणें म्हटलें म्हाका जाय तुका एक काणी सांगोंक. तिणें म्हटलें सुमार 3 सुमारा पाटी त्यो म्हजे लागीं उलयलो तुज्या मिनिस्ट्रीन वांगडी जावपाक. म्हणजे खूब वेळ हांव तुजो टीव्ही पळयता आनी तिणें म्हटलें म्हाका खरेंच दिसलें की देवान म्हजी काळजान घातला गरज तुज्या मिनिस्ट्रीन वांगडी जावंक. आनी तिणें म्हटलें हांव जावंक ना, हांव नकलो कित्याक. म्हाका तांग नासली म्हूण न्हय, म्हाका नाका आसलें म्हूण न्हय, म्हाका तुजो मोग आसा. चिंता तूं सगळें कोत्ताय तें बरें म्हूण. हांव तें करूंक ना. आनी तिणें म्हटलें थोडीं वर्सां सोरोन गेलीं आनी तरी तें करूंक नासलें. आनी तिणें म्हटलें अकस्मात म्हाका तुज्या शिकोवणेंतलें कांयच मेळोंक ना. म्हणटच तिणें म्हटलें हांव चिंता देवा जॉयसान कितें केलें जायत. चलात केन्नाय आमी अशें कोत्ता. जॉयसाक कितें जालो तर? तिच्या जिवितान पाप आसा काय? तिका आनीक नेमूंक ना दिसता. ताणें म्हटलें जॉयसाक कांयच वायट जावंक ना. हांवें तुका 2 वर्सां आदीं मिनिस्ट्रीची वांगडी जा म्हटलेली आनी तूं फकत हांगा बसून रावन घेवनची ना. कांय एक पोत्तून दिनासता आनी आशा धरूंक तांतून तुका कितें मेळपाक. तर तुझा न्हय, तूं एक इगोर्जेन गेल्यार आनी तूं ते इगोर्जेन वेताय. तूं थंय वेतात 4 वा 5 वर्सां जालीं आनी तुझा न्हय तुमी आपली इगोर्ज म्हणटा. पॅस्टर 2 सुमाराक तुका काळजांतान उलो मारता. तो तूं दुवेंत आसतना तेन्ना तुका मागणें कोत्ता. तो तुजी सोयरी हॉस्पिटलान आसतोच तुमकां भेट दिता. तो कुटुंबांतली काजारां कोत्ता. तो बॅप्टिजम कोत्ता. गरज पडटच तो मरण कोत्ता. म्हणजे तो तुज्या गरजान आसलेल्या परी. तूं इगोर्जेन वावर करिना, धावो वांटो दिना, वेळार इगोर्जे पासून येना, पूण तूं सर्वीस वर्दी चलतना भितर सरता आनी सगळी सर्वीस मोडून घालता. आनी मागीर सोमच्या आदीं तूं भायर सरता कित्याक पाक केला थंय तान तुका मोटोर काडूंक जाय.
परवा करिनासतना की तूं कितल्या लोकांक ओडचून हाडटा ती, आनी मागीर चिंतात कित्याक तुज्या जिवितान वस्तू सारको जायनान. तूं सगळो वेळ तुका जाय तशें रावन तुज्या जिवितान देव भरपूर दितलो म्हूण आशा धरूंक जायना. तो एक कायदो, तो एक आत्मीक कायदो. तूं लुंगतलोय फकत जें तूं वोमताय तें. आतां आनी हो तुज्या जिविताचो जोर एक भाग. हांव फकत दुडवां बद्दल उलोयना. आमी सगळीं दुडवां बद्दल आबादार जातात. पयले सुवातेर आमी पयलींच दान एकठांय केलां, हांव आनीक दुसरें मागचें ना, देखून सुसेगाद जा. तूं म्हणटाय कित्याक जाणा हो प्रश्न म्हाका पडटलो म्हूण. म्हाका दावो वांटो दिवंक आवडटा जॉयस, पूण हांव अनभावता लागीं काजार जालें तो म्हाका दिवचो ना. बरें, तुज्या काजारी जिवितान झूज करूंक गरज ना. कसली पूण वाट सोडून दी, वेल दी. तुका अलायन्स मेळता ताचो दावो वांटो दी. लोकां पासत वस्तू कर. पूण तुवें कितेंय केल्यार कांय करिनाका जावन नीब सोदिनाका. आमेन. तूं तुज्यान करी नेजो तें चिंतपाचें बंद कर आनी कितें करूं येता तें पळय. हालेलुया. आनी जर तूं फकत तुज्या नाकारण्यांक कुशीन काडीत जाल्यार, आतां तूं जाणा म्हाका खात्री आसा की घडयेक म्हज्या जिवितांत कांय भागां आसात हांव देवाची आज्ञा मोडटा आनी ताची म्हाका आजुनूय खबर ना. म्हणटोच तूं जेन्ना तुज्यो सगळ्यो नाकारण्यो तुवें पाटी सोडटोस आनी केदींच आनीक म्हणो नाका बरें देवान म्हाका तें कर म्हूण सांगलां पूण तें मातशें कठीण लागता तें सोत न्हय. जर देवान तुका तें कर म्हटलां तर तें करूंक तुका बॉल दितलो. तूं म्हणटाय वय म्हज्यान जायतशें म्हाका दिसना. बरें, तुजें पयलें पावल मार आनी देव तुजे सांगाता थंय आसतलो. तुज्या जिवितांतली सगळी नाकारणी भायर उडय आनी तूं बी वोम लागतलो पवित्र आत्म्या वरवीं. कितें तें जावं तो वेल वो दुडू वो कोणाक आदार दिवप वो कोणाकी भोगसून. तूं जाणा इगोर्जेन कितलो रागार लोक आसा. म्हणजे आयज हांगा कोण पूण आसा तूं जाणय रागार आसा ताका घेवन आयला. आनी तूं बोबो आनी उवेली मारतलो आनी वयर सकल उन्ना मारतलो ग्रांथांनी बरयलेलें त्या विशीं आनी तुज्या मोटरान बसून घरा पावसर झगडटलो. चलात म्हाका तसल्या मुरपणाची उपगोवन आयल्या. तूं जाणा आमकां फळ मेळपाक जाय आनी आमकां सजमनी मेळोंक जाय की देव एक खरो धोंडेकार. जर तूं सुरू करशी देव सांगता तें करूंक, हांव तुका हें सांगता, तुका रोगटान विकतो घेतलेलो हक आसा देवाचेर मुखार उबो रावंक आनी म्हणूंक देवा हांव आशा दवरतां की तूं महान अजापांची वस्तू म्हज्या जिवितान कोत्तलो. हांव तुजेर पातयेतां, हांव तुजेर पातयेतां देवा. म्हाका पवित्र आशा आसा, म्हाका ना म्हणचो ना. कारण देव एक मनीस न्हय ताणें फोट मारूंक. पूण म्हाका त्या लोकांची उपगोवन आयला जांकां सगळें फुकट जाय. आयज आमचो सगळो संवसार पासून असल्या मनशांनी भरलेलो आसा. आपले हक सिद्ध कोत्तात ते मनीस. पण हें तूं म्हाका रीण आसा, तुका कोणूच रीण ना. आमेन. चिरूल मालका महान, धाव्या वांटाचे सगळे दान म्हज्या घरांत भरत ज्या वरवीं म्हज्या घरांत मांस आसूंक आनी त्या वरवीं म्हाका सबूत दियात आनी पोले हांव सर्गीच्या दारां उगडून तुजेर आशिर्वाद घालिना तर. तूं म्हणटा हांव दान दिवपान मानिना. बरें, तुका दिवं नाका तो दिनाका. आरे बाबा, कोण म्हाका रागान पळयतात. म्हाका तुका एक प्रश्न विचारू दी. तूं 10% देवाक दिवन 90% देवाक पळय म्हणशी करूंक सगळ्यो वस्तू ज्यो तुज्या जिवितांत चलतात पळय त्यो, वो तूं 10% धरून 100% देंवचाराक व्हरोंक दितलोय.
आनी मातशें चिंतून पळय, बरी खबर ती तुकाच तें आयकोंक मेळना. मिलियनांनी लोक सगलो संवसाराचो आयकता. चलात आतां, हांव फकत ह्या रूमान आसलेल्या लोकां लागीं उलोयना, हांव खिरीतपणी हें कोत्ता तुमकां सगल्यांक जी भायर बसून आसात तांकां. आनी हांव खोशी हांव 2 दिसा तुजे पासत हांगा आसा म्हूण, आनी तुमकां कितलें सोंपें फकत तुमचो रिमोट घेवन. आनी ही पळय आमी दिसता, तुमी पळयतात तो प्रोग्रामाचो खर्च आमच्या वांगड्यांनी फारीक केला, आमी सगलो वावर केता आनी तूं फकत ओ देवाक आर्गां, म्हाका हो प्रोग्राम आवडटा. म्हाका खरोच आदार दिता भयणी. बरें तूं हें जालें, हांव खोशी हांव तुजे पासत आसा म्हूण, आनी तुजे पासत आसतलें म्हूण कुडीन जिव आसोसोर. पूण हांव तुजे बऱ्याक सांगता, तूं फकत घेता आनी घेता आनी घेता आनी घेता आनी घेता आनी घेता, तसलो मनीस जायनाका. तुज्या कुटुंबांतल्यान वो इश्टान कोरिनेचो, तुवें जिवितान दिता त्या नादार आसोंक जाय. जुंय तूं त्या लोकां सांगता वांगडी जाता आनी तूं ताच्या जिवितान दिता आनी ते तुज्या जिवितान आनी तूं दिताय आनी ते दिताय. तूं जाणो एक सोपी वस्त, आयज सकाळीं हांवें म्हज्या घोवाची कॉफी केली. हांव कॉफी कोत्ता तें आवडटा, तर हांवें कॅपेचिनो केली आनी ताची कॉफी केली म्हणटच आनी पूण दर सकाळीं हांव 2 ल्हान आमंड मस्को लावन ग्रॅम बिस्कीट खाता, तो देव उठलो आनी म्हज्यो ग्रॅम बिस्कीट लावन आमंड मस्को तयार केल्यो. आनी मागीर ताणें नास्तो ऑर्डर केलो आनी तो येतूच ताणें तो बरे भाशेन मेजार मारलो आनी ताणें म्हटलें, चलात तुजो नास्तो तयार आसा. ताणें म्हाका बसोंक कोदेल ओडली, म्हाका बसयलें आनी म्हटलें, आतां तुजें जेवण उकडी नाका, राव 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 राव. आनी मागीर तो येता आनी तें आपूण उकडटा. तर कशें म्हणटात, बॉन एपेटीट. तो फकोना कोत्तालो, ताणें म्हटलें बोन इपीट. तूं जाणोय, देवान म्हाका 3 वा 4 फावटी आयज सकाळीं वेंग मारून म्हाका सांगलें तो म्हजो मोग कोत्ता म्हूण. आनी आतां तूं जाणोय, हांव ताची कामां कोत्ता आनी तो म्हजी कामां कोत्ता. आतां तूं जाणोय ते परी वागतोच, मागीर तो घरा वचोस गॉल्फ खेळल्यार हांव कांय म्हणना, तें अशें. पूण आसूंक जाय हो खेळ 2 बाजूंचो. फकत घेवपी जावपाचें बंद कर. वय देव तुजे पुरवान कोत्ता आनी वय ताका जाय तुवें ताका आशोवन रावोंक, घेवंक, पीक जें ताच्या मनांत आसा तुका दिवंक. लोक सो म्हणटा, बरें हांव 10वो वांटो दिता तें मानिना. घडयेक तुजें सारकें, पूण ताकाय म्हजे लागीं जबाब आसा. जर तांणी कायद्यान 10वो वांटो दिलो, आमी कुरपेन कितें करूंक जाय? हांवें ह्या बद्दल केन्नाच चिंतूंक ना. आमेन. तुवें जाणोय, म्हज्यान तुमकां सोत तें सांगूं येता. म्हज्या काळजांतान हांव तुमकां सांगता, देवान खरेपणी जानेराक म्हज्या काळजांत घातलें आनी हांवें म्हज्या थोड्या वडिलांक म्हटलें, हांवें म्हटलें देवाक जाय हांवें परत दिवपाचें ह्या विशय वयर उलोवंक. आनी हांव तें चडशें करिना. आनी कित्याक तें सांगता, कित्याक सदांच म्हाका ताचे विशीं जायतें आयकोचें पडटा. तूं जाणें, सदांच म्हाका लोक सांगत आसता, तूं जाणें तूं फकत लोकांचें दूड उबोरोंक सोदताय, चड करून टॅलिव्हिजनार आसतोच. तूं एक इगोर्जीन पास्टर आसल्यार दुसरी खबर सुटावें करूंक जाता. हांव आयकोन थकल्या, तूं एक जोडूंक सोदता तसलें प्रवचनकार. हांव जोडूंक लागून प्रवचन करिना. हांव नकलो पासून जोडूंक प्रवचनकार आसात म्हूण कोण तो, म्हणजे तो प्रवचन करता की देवाक जाय ताचेर आशिर्वाद घालूं. बरें वय, हांव तें मानतां. लोक ल्हान बोगलांटां आमचेर घालूंक सोदतात, ताची म्हाका उपगोवन आयल्या. हांव देवाचें भुरगें जें तोच वीत कोत्ता देवाच्या आपोवण्यांक पाल दिवंक म्हज्या जिवितान, आनी तोच वीत कोत्ता लोकांक कळोवंक की देव तांकां आशिर्वाद दिवंक ताच्या गोल्डोंडलांनी तांकां भायर घालूंक सोदता. आमेन. आनी ताणें म्हाका हालींच सांगलां, ताणें म्हटलां, तूं लोकांचेर उपकार करिना, तूं तांकां दिवंक शिकोना तर. म्हणटच हांव तशें करिना, कारण तें जावपाचें म्हजें आवडीचो विशय आयज विचून काडूंक. पूण हांव तुमकां फकत सांगता की तुमी तुमकांच दुखयतात. सो तुज्यान सोडून काडीन हेचो कसली वाट देवाक दिवच्याक, लोकांक दिवंक, तुज्या कुटुंबाक.
इश्टांक तुवें एक दिवपी जावंक जाय. देव एक दिवपी, कारण ताका इतलो मोग संवसाराचो आसलो ताणें दिलें आनी हेंच आमी करूंक जाय. आमी दिवपी जावंक जाय, आमी ताकतीन लोकांक पावपाक जाय. आतां हांव सोंपयता घेवन हो निमाणो ग्रांथ हेब्रावांक 13:5. तुमी तयार आसात बॉब मारूंक? वय हांवें म्हाकाच एक नवें नांव दिलां, मामाजे. तुमच्या आतां हें पळयात, तुमच्या जिवितांत गिरेस्तकायेची आशा धरूं नाकात. आशा, लुचेपण, संवसारी वस्तू फाटल्यान आसप, कुडीची आशा. आनी तुमचे कडेन आसा तितल्यानूच दादोशी जायात. कित्याक खूद देवान अशें सांगलां, हांव तुका केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचोय ना. रावात, तें सोंपोंक ना. हांव सोडचो ना, हांव सोडचो ना, हांव सोडचो ना. हें तुमी पळयलां? म्हज्यान आयज कदेलीर बसोन रावोन येजो. रावचो ना, रावचो ना, रावचो ना. ना, कितें जावं तुका सोदचो ना, तुजे वेलो चोपको काडचो ना, सोगले नेटान ना, काडचो ना. तो जेन्ना देंवचार तुका सोटयता आनी म्हणटा वय तुका केन्नीच शिरवीस मेळची ना, तुजे लागीं केन्नाच रुडू जावचें ना, आनी तुजें सगळें सांडलें आनी आतां तूं कितें कोत्तलें, तूं परत सुरू करूंक चड जाणटो जाला. तूं हेब्रावांक 13:15 वाच आनी म्हूण हें आयक, हें आसा तें आयक. त्यो केन्नाच कितेंय जाल्यार म्हाका एकसुरें सांडचो ना. तो म्हाका आदार दितलो. तो आपलो ताबो म्हजे वेलो काडचो ना. आमेन. चलात, उठात आनी देवाक आर्गां दियात. हालेलुया. देव तुका गरज तितली शक्ती दिता. जी कोण देवाचेर पातयेता तांची शक्ती वाडटली. जेजू वरवीं म्हज्यान सगळ्यो वस्तू करूं येता जो म्हाका शक्ती दिता. देव तुज्या आकांताच्या वेलार बुजवून दितलो. तुका गरज तसली कसलीच वचना. देव तुका दिल्या शिवाय रावचो ना. तुवें शांत कसो जावची गरज ना, पूण तुज्या जिवितांतल्यो नाकारण्यो तुवें पयस करूंक जाय. आनी तुवें कातरून देव तुका वोंप म्हूण सांगता, सगलें तुवें वोंपूंक जाय. आनी मागीर करून जातोच तूं सगलें ताकतीन तयार राव अपेक्षा धरून. कितें पूण आयज बरें जावचें आसा म्हूण. आमेन. खंयच्याय वेळार देव तुका कितें दी म्हणटा तो आमच्या लागच्यान कांयच व्हरचो ना. कित्याक खरेंच सत की ताका आमच्या वस्तूची गरज ना. दिवप आमकां घेवपाच्या स्थानार पावयता. जितलो देव आमकां अदीक दिवंक सोदता आमी वोंपूंक जाय लुंवतेल्या तर. आयज हांव भेटयता म्हजी 4 CD ऑडिओ सिरीज रिलिजन ऑर रिलेशनशीप आनी म्हजो पुस्तक नोईंग गॉड इंटिमेटली. आनी सत्य हें, जेन्ना तूं जाणय देव तुका कसो आसा आनी तो तुजे पासत कितलें कोत्ता, एक स्वयंबीक आशा उत्पन्न जाता परत दिवन दुसऱ्या लोकांक आदार करूंक. तुज्या वलोक दाखयल्या देवाक तुवें जाणो जावंक गरज. तर हांव परत रोखडीच येतली घेवन शेवटाची उतरां, पूण आतां तुमचे कडेन थोडी म्हायती आसा जी आमी तुमकां दिवंक सोदतात. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजान आदार दिलो म्हूण सांगाता. आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरीबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हांजेल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करून.